देवाची शांती आणि आशीर्वाद तुमचे थंय सदांकाळ आसूं. आयज आमी तुमकां आयच्या पवित मिसाची वाचपा आनी नियाळ तुमचे मुखार हाडटा. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. तिग्स्पिताच्या एलिजाक सर्वेस्पराचे अशें उतर पावलें. उठ आनी इस्रायलाच्या राजाक आहाबाक मेळूंक वच. तो सामारियेंत रावता. नाबोताच्या दाका मड्यान तो तुका मेळटलो. तो मळो आपणाचे आदीन करूंक तो थंय गेला. तूं ताका अशें सांग, सर्वेस्पोर अशें उलयता, तुवें खून केलोय तो केलोय आनी आतां ताचे बाटूय व्हरताय. आनी तूं ताका अशें सांगतलोय, सर्वेस्पोर अशें सांगता, नाबोताचें रगत सुण्यांनी लेवलां त्याच जाग्यार तुजेंय तीं लेवतलीं. आहाबान एलिजाक म्हणलें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोडून काडलोय? एलिजान जबाब दिलो, होय, हांवें तुका सोदून काडलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें करूंक तूं फुडें सरलोय देखून हांव तुजेर नोश्ट धाडटलो. तुजे संस्थेक हांव नपयत करतलो. इस्रायलांत आहाबाच्या घराण्यांतल्या सगळ्या दादल्यांक सूट तुजे तशें कैद्यांक मारून उडयतलो. तुवें म्हाका राग हाडलोय आनी इस्रायलाच्या पोरचेक पातकांत घाली देखून. नेबाताच्या पुता जेरोबोमाच्या घराण्यांक आनी आहिजाच्या पुता बाशाच्या घराण्यांक हांवें केलां तशेंच तुज्या घराण्यांकूय हांव करतलो. आनी जेजेबेला विरुद्धूय सर्वेस्परान अशें सांगलें. जेस्रीलाच्या मळ्यांत तुवें जेजेबेलाक सुणी खातोली. आहाबाच्या घराण्यांतलीं ह्या शारांत मरतात तांच्योय कुडी सुणी खातोली. आनी उक्त्या मळार मरतात तांच्योय कुडी अंतरावेळी सुणी खातोली. आपले बायले जेजेबेलाच्या सांगण्यांक बुलोवन सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें आहाबान केलां तशें आनीक कोणेंच करूंक ना. कुड्ड्या देवा फाटल्यान वचून आहाबान एकदम कांटाळीची वोस्त केली. तशेंच आमोरिटांनी केलें. आनी ह्या पासत इस्रायल पोरचे मुखार सर्वेस्परान तांकां देसांतलीं धांवडायलोले. आनी आहाबान ही उतरां आयकोलीं तेन्ना ताणें आपलें आंग वोस्त पिंजलें आनी साक घालून उपास केलो. साकूच घालून तो न्हिदलो आनी मेंगो कसो सोकास चलूंक लागलो. तेन्ना तिश्बीताच्या एलिजाक सर्वेस्परान म्हणलें, म्हजे मुखार आहाब कसो खालतो जालो तें तुवें पळयलें? तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांवूय ताच्या जिवितांत नोश्ट धाडचो ना, पूण ताच्या पुताच्या जिवितांत ताच्या घराण्याचेर हांव नोश्ट धाडटलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. काकलूत चारा देवा काकलूत करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवतां. तुजें चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नोतरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कोर. म्हज्या पातका वयल्यो नदर तूं काड सायबा. सगलो म्हजो गुन्यांव काडून उडय देवा.
देवा तारका म्हज्या दोयेन म्हाका निवार. सगल्यांक तुजी दया वाकाणटलो सायबा. जबाब: आमी पातकी सायबा, आमची काकलूत कोर. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. माथेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपले सिसांक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानांचो द्वेस दवरतलोय. अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमचे दुस्मानांचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सुर्गींच्या बापाची भुरगीं जातलीं, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फुटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तरेकवार तशेंच करतात की ना? आनी तुमचे भाव बंदूकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसरे परस चड तुमी कितें करतात? ओन भावाटी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटोच जसो तुमचो सुर्गींचो बाप सुपूर्ण, तशेंच तुमी सुपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ सुर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यांत नियाळाक आदार. आयज जेजू आमकां आमचे जिविताचें खरें सोयंब आपणावंक आपयता, आनी तें म्हणल्यार आमच्या खाशा सुर्गींच्या बापाची भुरगीं जावंक, दुस्मानाचो मोग करूंक, पिडापीड दितोल्या पासत मागूंक आनी हेरां पासत चड बापाक मानवलेलीं जावंक जाय. जेजून आपल्या भौशीक वावरांत पोरजेक शिकोवन दितना सगळ्या परस चड कठीण वावरांत घालूंक म्हणल्यार दुस्मानाचो मोग करप आनी तांचे पासत मागूंक आपल्या आदल्या करारांत सुमूर्तींत जें आसलें तें संपूर्णायक पावंक ही आज्ञा तो दिता. जंय हें आपणावंक आमचे मनशां स्वयं राजी जायना तें आमकां कठीण लागता. पूण जर तर आमचे बापाचेर लक्ष सुर्गींच्या बापाची भुरगीं जावंक आसा जाल्यार हें आमकां सोंपें जावंक पावता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमच्या संबंदांनी सुर्गींच्या बापाची पूत आनी धुवो कशीं जावंक वावुरया.